दिवचल लाडफेच्या काल्याच्या फेरयेत गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक पुरायपणान बंदी आसतली हे विशीं पुलिशेक निवेदन दितले अशी माहिती देवस्थान समितीन दिल्या। फाटल्या सेगीत 2 वर्सां गोबी मंचुरियना वेल्या बंदीक येस आयला। अंदूय काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल चलचे नात देखून आमी लक्ष दवरतले अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केला। गेल्या 2 वर्सांपासून आमी गोबी मंचुरियनचे बंदी हाडली, एकाय स्टॉल घालपाक दिवना आणि ते आमचो प्रयोग सक्सेसफूल जाला। तेन्नाय आमच्या समितीन आमी अशें ठरयल्लें आहा की गोबी मंचुरियन जो जिवाक हानिकारक आहा असो पदार्थ विकपाक आनी गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक आमी तांकां मनाय करतले, तांकां कडक कारवाई करतले आनी ह्या संबंदी आमी पुलिशेक पंगडांक निवेदन दितले। तेन्ना कोणी गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक हांगा येवचे न्हू। कित्याक कितें आसा 27 तारीख आमच्या ह्या सातेरी केळबाई देवीचो कालोत्सव आहा। त्या काल्या दिसा कोणीच गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक येवचे न्हू आनी बाकीचे इतर जे कोण स्टॉल घालपी आहा तेंच्यांनी पयलीं देव समितीशी संपर्क सादचो आनी मागीरच स्टॉल घालचे। कितें म्हणटा आमी गोबी स्टॉल लावचे ना आनी ते स्वीट कॉर्न ना स्वीट पोटेटो ते हाडटा आनी मागीर मातसो टायम गेलो की गोबी मंचुरियन स्टार्ट करता। पूण आमचो तेजे स्ट्रीक वॉच आसतना आमी पळयतले की ते खरेंच बाबा ते स्वीट कॉर्न करता ते स्वीट पोटेटो करता। आमची सारकी ती स्ट्रीमची वॉच आसता देवस्थान समितीची। दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा गांवांनी आतां ह्या गोबी मंचुरियनाक विरोध जावपाक लागला। फाटल्या 2-3 वर्सांच्यान तर कांय कडेन ह्या गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घातिल्ली आसा। दिवचल तालुक्यांतल्या लाडफे गांवांत तर फाटली सेगीत 2 वर्सां कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर घातिल्ली बंदी पुरायपणान येसस्वी जाल्ली आसा। आतां अंदूय गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घालपाचो निर्णय थळावे देवस्थान समितीन घेतला। लाडफे गांवच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कालो येता त्या शुक्रारा 27 डिसेंबराक मनयतले। ह्या कालोत्सवा वेळार जी फेरी भरता ते फेरयेत एकूय गोबी मंचुरियनाचो स्टॉल घालपाक दिवचे नात असो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला। गोबी मंचुरियनाचे जर स्टॉल घालपाचो कोणी यत्न केलो जाल्यार तांचे आड कडक कारवाय करतले अशी भुमिका देवस्थान समितीन घेतल्या। ताका लागून फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदूय लाडफे गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल नदरेक पडचे ना हें नक्की जाल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।